आता खबरो विस्तारान. संसड्या वयल्या कोयराच्या डंपान परत एक फावट पेट घेतली. बुधवारा सर्वेक्षण चालू असताना संसडो कोयरा डंपावेल्या सुक्या कोयराक विजेच्यो ताऱ्यो संपर्कात येवन उजो पेटलो. हातूंत सर्वेक्षक जखमी जाला. फाटल्या फावटी जे रितीन उज्यान पेट धरिल्लो तशी गत जावची न्हय म्हण वेळ वगडायनासतना माती भरून हो उजो पालोवपाचो यत्न करचो म्हण मागणी आमदार रेजिनाल्डान केल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तुमका असा लास्ट टाइम हांवें सांगला तें तुमकां गार्बेज बगले आहा म्हणून हांवें सांगलेलें गार्बेज बगले आहा तुमी रिस्क घेताय आनी हांवें इन्सिडंट दिलोलो कोणा एकल्या दांडो 33 KBचो तूं वयर गेल्लो आनी तेगे हात लासलो म्हणून आतां हांव येयलो जाल्यार न्ही हांव तुका सांगता सकाळी जर हांव हें चोयलां न्ही हांव तेका सर्वे बंद करपाक सांगता आपलो. डू यू नो हाव फार इट पुल्स यू? Do you know how far it pulls you? It pulls you 10 meters away. 10 meters from the line it pulls you. काय सांगली 33 KB कितकी तुका इथं तुझ्या सांगली आणि इवन पीटर इवन तुगे लायटी डिपार्टमेंटा सांगलो हांवें तेदूस इवन लायटी डिपार्टमेंट हांवें सांगलो तुका 33 KB कितकी तूं फकाण करता मग तेज बरें आनी हांव हिंग पावलो ना हिंग पावलो जाल्यार हांव तुका काडायता आसलो हांव पावलो ना हिंग आय हॅव नॉट सीन दिस इज टोटल नेग्लिजन्स. ह्यो कोण लायले म्हण नेणो ह्यो पोनोत्यो आमगे स्वास्थ्याक कोण लायले ते नेणो पोनोत्यो कोणा जाल्यार एकल्या मागसो थिंगा काडपाक जायो नाल्यार कोणा जाल्यार घर धाडपाक पडटलो ते घर धाडप बरोबर हे स्वासड वचपाना ती पोनो तेच बरोबर वचपाची कोण लिमीट कोण बरें हें आतां सद्या जालें ते पयशे तेजेर कितें तुजें मत कितें जालां तेजेर मुगे कांय ना लेट अस नाव फर्स्ट लेट अस डाउन द फायर बिकॉज इफ वी कांट कंट्रोल इट it will go to the dump and if it goes to the dump we will not be able to do it for the next 20 days and 20 days उतर आज कमेस करतलो की डंपा उज लागलो आजी मात स्टार्ट करपा जाय आनी ते एन्झायम पयशे वेस्ट करप नाय मुगे हे चीफ मिनिस्टराक हांव चीफ मिनिस्टराक फोन मारता तो उज जर डंपा गेला मात फिलिंग करपाक स्टार्ट करूया आनी टायम वेस्ट करना आनी हेंवूय आमी वॉर्न केल्लें की ते ड्राय वेस्टाक उज लागले जाल्यार मागीर कंट्रोल करपाक जावपाना तशें. आतां जेन्ना हायकोर्ट ऑर्डरा अंडर एक बायो रेमिडिएशन स्टार्ट करपाक हें केल्लें आहा तेन्ना तेमी एंटायर ड्राय वेस्ट वयर आसलो तो हांगा सकयल हाडून घातला आनी आतां ते एक्सिडंट जावन ताका उज लागला. आतां हें पालोवपाक पयले सद्याक आनीक एक्सपेंडिचर जालो हार्डशीप जाले पयले सद्याक सरावंडींग लोकांक हे इतलें स्मोक पोल्युशन घेवपाक ऑलरेडी लास्ट मे जो लोकांनी त्रास भोगलेलो आहा तो अजून तितूंतल्यान ते गेले ना तांच्या मनांतल्यान आतां हें सेकंड स्टार्ट जाल्लें आहा आनी लास्ट टायम रेनर्जायम करून आनीकूय वाडयल्ले सो ते एटलिस्ट आतां जे पालोवपाक ते आनी एक्सरसायज करपाची न्ही डायरेक्टली माती बी कितें आहा ती घालून हे जाता तितले बेगीन पालोवन लोकांक ह्या हार्डशिपांतल्यान पयस करचे. आनी आतां सद्याक फक्त एक फायर टेंडर पावल्ले आसा आनी त्या एक हेज्यान कंट्रोल जावपाक शक्य ना. डंप करपाक हायकोर्टान बंदी घाल्ली. हय एक्चुअली आमकांय समजे काय मेळना जेन्ना ओल्ड डंपाचेर ड्राय वेस्ट एनी फॉर्म ऑफ वेस्ट घालपाची बंदी आशिल्ली त्या टायमार त्या टायमार हो ड्राय वेस्ट आहा तो ह्या ओल्ड डंपार कसो पावलो तो तेजी समजे काय मेळना. आतां पळय अननेसरी हें जालें बायो रेमिडिएशन स्टार्ट जावपा टायमार हें आनी एक प्रकरणान चालू जाल्लें आहा आनी फुडें वयतलें चालू जावपाचें आनी हें कंट्रोल जायना जाल्यार आनी 8 दीस लास्ट टायम भाशेन 8 दीस कितलेशे दीस वचपाक शकता. सामकें एक्सपिरियन्स जे आसा मेथड फॉर एक्सटिंग्विशिंग सच फायर्स बाय पुटींग मड सो तें जाता तितले बेगीन स्टार्ट करून हें बंद करचें.